या पत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार। आता पळोवया आयच्यो खबरो। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी नवी दिल्लीत पर्यावरण संरक्षणाचेर आयोजीत राष्ट्रीय संमेलनाचे आयज उक्तावण केले। येवपी पिळगेक नितळ पर्यावरणाचे दायज दिवप आमचे कर्तव्य आसा। पर्यावरणाक जिवीत दवरप आमचे कर्तव्यच न्हय तर एक आव्हान आसा अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी हे वेळार उलयतना सांगले। ये हमारे नैतिक दायित्व है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम स्वच्छ पर्यावरण की विरासत प्रदान करें। इसके लिए हमें पर्यावरण के प्रति सचेत, संवेदनशील जीवन शैली अपनानी होगी ताकि पर्यावरण का संरक्षण तो हो ही, इसके अलावा उसका संवर्धन भी हो तथा पर्यावरण और अधिक जीवंत बन सके। स्वच्छ पर्यावरण की विरासत और आधुनिक विकास का समन्वय करना एक अवसर भी है और हम लोगों के सामने चुनौती भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां आयतारा नागपुराच्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुखेल कार्यालयाक भेट दितले। हिंदू नववर्साच्या दिसा प्रधानमंत्र्यांची ही भेट भोव महत्वाची थारतली। या भेटेत ते राष्ट्रीय स्वयंसेवेच्या संघाचे संस्थापक केशव बळीराम हेडगेवार आणि दुसरे संघचालक माधवराव सदाशिवराव गोळवळकर हांका आर्गां ओंपतले। माधव नेत्रालय या भवनाचो प्रधानमंत्री बुन्यादी फातर लेगीत बसयतले आणि उपरांत एका सभेक संबोधित करतले। या वेळार तांच्या वांगडा आरएसएसचे मुखेली मोहन भागवत हाजीर आसतले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीक्षाभूमीचेर वचून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हांका आर्गां ओंपतले अशी माहिती बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समितीची ट्रस्टी विलास गजगेट हांणी खबराकारांक दिली। 30 मार्च को भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र जी मोदी पवित्र दीक्षा भूमि पर आ रहे हैं। जो बाबा साहब का मध्यवर्ती स्तूप है, उस स्तूप में बाबा साहब के पवित्र अस्थि को वो पुष्प अर्पित करेंगे। उसके बाद वो उस अस्थि कलश को एक प्रदक्षिणा करके तथागत भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति जो स्थापित है उस स्तूप में, उस मूर्ति को पुष्प अर्पित कर दीप और मोमबत्ती और अगरबत्ती प्रज्वलित करेंगे और बुद्ध वंदना लेंगे। छत्तीसगडात आयज सुकमा जिल्ह्यातल्या केल्लापाल वाठारात सुरक्षा दळ आणि नक्षलवाद्यांमदी जाल्ल्या फारपेटात 16 नक्षलवाद्यांक मारून उडयले। या फारपेटात सुरक्षा दळाचे 2 जवान लेगीत जखमी जाल्यात। सुरक्षा दळान चकमक जाल्ल्या सुवातेवेल्यान फारपेटाचे सामान आणि हत्यारां जप्त केल्यात। केल्लापाल वाठारात नक्षलवादी आणि विस्फोटक सामग्री आशिल्ल्या खबरेच्या फाटभुंयेर शुक्रारा राती सुरू केल्ल्या सोद मोहिमेत जिल्लो राखीव दळ आणि केंद्रीय राखीव पुलीस दळाचे जवान वांटेकार जाल्ले। या फारपेटा संबंधी पुलिस अधीक्षक किरण चौहान हांणी अधिक माहिती दिली। ऑटोमेटिक वेपन इस मुठभेड़ में बरामद किए गए हैं और नक्सलियों की शिनाख्ती जारी है। जवान घायल है, उनको मतलब आगे उपचार के लिए रवाना किया जा रहा है। लगभग 25 से 30 नक्सली होने की जानकारी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या फुडारपणाखाला 31 मार्च 2024च्या पयलीं नक्षलवाद सोंपोवपाचो आमचो निर्धार आसा। नक्षलवाद्यांक मुळासयत सोंपोवपा खातीर सरकार बांदील आसा अशें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी 16 नक्षलवाद्यांक मारून उडयल्ल्या फाटभुंयेर एक्स ह्या सामाजीक माध्यमावेल्यान दिल्ल्या संदेशांत म्हळां। युनियन इंटरनॅशनल डायस ॲडव्होकेट संघटनेची कार्यावळ आयज दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या वाठारात आयोजित केल्ली। ह्या कार्यावळीक केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल वांटेकार जाले। उद्देग निर्मितीच्या क्षेत्रात भारताची वाटचाल या विशयाचेर आधारीत ही कार्यावळ घडोवन हाडली। संवसारात गुंतवणूक करपा खातीर भारत ही बेसबरी सुवात आसा आणि हाचे कारण म्हळ्यार हांगाची घटमूट लोकशाय, मिडिया, न्यायपालिका आसात। युनियन इंटरनॅशनल डायस ॲडव्होकेट ही संस्था भोंवडेकारांक कायदेशीर राखण, सामाजीक न्याय, शिक्षण आणि रोजगार दिवपा सयत तांच्या मूळ देशाकडेन जोडून दवरपाचो वावर करता। Offers to the world as an investment destination, as a country to trade with, 4 or 5 very significant advantages. But the biggest one of them all is democracy. The fact that we are a country that respects the rule of law, the fact that we have a very vibrant media, a very, very strong judicial oversight on the working of the government, on the working of every policy that we frame, the fact that everybody is assured of justice at the end of the day. म्यानमारात भूकंपाक लागून मरण आयल्ल्यांची संख्या आता 1000 जाल्या, जाल्यार 2376 लोक जखमी जाल्यात।
म्यानमारातल्या सैन्य सरकारान मरण येवप्यांचो आंकडो वाडपाचो अदमास उक्तायला। काल राती परत एक फावट म्यानमारात भूंयकापाचे झटके जाणवले। हो भूंयकाप 4.2 रिक्टर स्केल तांकीचो आशिल्लो। शुक्रारा आयिल्ल्या 7.2 रिक्टर स्केल तांकीच्या भूंयकापात पुराय म्यानमारात पडझड जाली। म्यानमारातल्या माजली वाठारात बऱ्याच इमारतींचे लुकसाण जाला, जातूंत शारांतल्या सगळ्यात व्हडल्या ईसाई मठाक बरोच मार बसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या घडणुकेचेर दूख उक्तायला। ह्या घडणुके संबंधान म्यानमारचे वरिष्ठ जनरल मिन आंग हायिंग हांचे कडेन उलोवन करून भूंयकापात जाल्ल्या लुकसाणा विशीं तांणी जाणून घेतले। तांच्या ह्या कठीण काळात भारत तांच्या वांगडा आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळें। सांखळे शार एक शिक्षणीक वाठार म्हूण गोंयांत मुखार येता अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांखळेंत आयोजीत केल्ल्या शिगमोत्सवाच्या वेळार वक्तव्य केलें। शिगम्या सारके राज्याचे पारंपारीक दायज पुराय गोंयभर शिगमोत्सवाच्या निमतान मनोवन गोंयची संस्कृती संवसारा मुखार हाडटा अशें तांणी ह्या कार्यावळींत उलयतना सांगलें। मुखेलमंत्र्यांनी हे वेळार ढोल ताशाचें वादन लेगीत केलें। म्हणजे डे बाय डे आमी डेव्हलप जायत आसा, ताका सदोदीत समेस्त सांखळेकारांचे म्युनिसिपालिटीचे चेअरपर्सन आणि काउन्सिलर्स हांचे सगळ्यांचे खूप व्हड योगदान आसा। सांखळेतल्या लोकांचे योगदान आसा। सांखळेकारांनी आनीकूय योगदान दिले आसत जाल्यार सांखळे शहर हे पुराय देशांतले म्हणा एक नंबरचे शहर करपा खातीर तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्याची अपेक्षा आसा। हांव एक नंबरचे इतक्याच खातीर म्हणटा की सगळ्यात लहान शहरापैकी KG to PG म्हणजे KG पासून पोस्ट ग्रॅज्युएट पर्यंत एड्युकेशन दिवपी आमचे सांखळे शहर आसा। कारण गव्हर्नमेंट कॉलेजीत पोस्ट ग्रॅज्युएशन एड्युकेशन सुरवात जाल्लें आहा। हांगासर 3 पोस्ट ग्रॅज्युएट नवीन कॉलेजी आमच्या सांखळेत सुरू जाल्ले आसा। सांखळे GM सारकिले इन्स्टिट्यूट आसा। आनीक थोड्या दिसांनी सांखळे शहर इज अ एड्युकेशन सिटी म्हणून वळखले वतले। ही खरी म्हणजे अभिमानाची गजाल सांखळेकारां खातीर आसा। शिक्षण विभागाक एप्रिलाच्यान शाळा सुरू करपाच्या मुद्द्याचेर 4047 हरकत घेवपी पत्रां मेळ्ळीं। बरीच हरकती घेवपी पत्रां एकाच सारकी आशिल्ली, पूण तांचे वेले सयो मात वेगळ्यो आशिल्ल्यो। नवे शिक्षणीक वर्स 7 एप्रिल सावन सुरू जातलें। 6वी ते 10वी आनी 12वीच्या भुरग्यां खातीर 7 एप्रिल सावन शाळा सुरू जातली। 11:30 मेरेन शाळा चलतली, जाल्यार 1 मे ते जून 3 मेरेन गिमाळ्याची सुटी आसतली अशी माहिती शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडे हांणी SCERTत आयोजीत केल्ल्या पत्रकार परिषदेत दिली। हे वेळार गोवा SCERTच्यो संचालिका मेघना शेटगांवकर आणि गोंय शालांत मंडळाचे अध्यक्ष भगीरथ शेटये हाजीर आशिल्ले। 4047 ऑब्जेक्शन्स आयिल्ली, ती 3946 इंडिव्हिज्युअल्साची आशिल्ली। असोसिएशनाची नो ऑब्जेक्शन आशिल्ली। 89 ऑब्जेक्शन वर फ्रॉम PTA and some ex-politicians team. अशी टोटल 4047 ऑब्जेक्शन्स आशिल्ली। एकेडमिक इयर 1 एप्रिलाच्यान स्टार्ट जातले म्हणून। सो बिकॉज ऑफ सर्टन सजेशन फ्रॉम पेरेंट्स आणि स्टेक होल्डर्स ते आमी इन्स्टेड ऑफ 1 एप्रिल 7 एप्रिलाच्यान करता। आणि 7 एप्रिलाच्यान टील द एंड ऑफ एप्रिल 11:30 मेरेनूच स्कूल आसतले। त्या खातीर पयलीं जे सर्क्युलर काडिल्ले ताका आमी कॉरिजेंडम काडला। सो मेकिंग इन्स्टेड ऑफ 1 एप्रिल 7 एप्रिल बाकीचे सगळे कंडिशन सेम आहेत। त्या सर्क्युलरान आम्ही व्हेरी क्लियरली म्हणला की एंटायर मे विल बी वेकेशन, समर वेकेशन। सो 1 मे ते 4 जून या 2025 चे आमकां वेकेशन आसतलें, समर वेकेशन। शिगम्याच्या परबे उपरांत गोंयभरांतल्या म्हालांनी तरेकवार पारंपारीक कार्यावळी जातात, जातूंत गुलालोत्सव, वीरभद्र सारख्या कार्यावळींचो आस्पाव जाता। दिवचल म्हालांत शुक्रारा राती पारंपारीक वीरभद्राचो देखावो करपी लोकनाच जालो। ह्या वेळार जमिल्ल्या नागरिकांनी वीरभद्राचो अवतार अणभवलो। ह्या कार्यावळी विशीं थळावे राजन कडकडे हांणी अदीक म्हायती दिली। हांगा नाटकां नवमी पासून सुरू जाता आनी संवसार पाडव्या दुर्वर्सान संवसार पाडवोजान हो शिगमो सोंपता। आयज संपूर्ण गोंयांत प्रसिद्ध असो दिवचलचो वीरभद्र म्हणजे शिगम्याच्या 6व्या नाटका दिसा जाता। हो वीरभद्र मठा पर्यंत येता। देवीच्या शेजापाना पावतकूच ताका एक प्रकारचो भार येता, देवीचो भार येता आनी ताका मागीर उखलून हाडून आमी स्टेजीर दवरून देवीचो नाच फोडून ताका तीर्थ दिल्या उपरांत ताजो भार उतरता। तर संपूर्ण गोंयांत वेगळ्या प्रकारचो वीरभद्र हांगा आसा। गोंयांत अनेक तरेचे वीरभद्र जाता, पण तांची एक वेगळी पद्दत आसा। पण आमच्या बिचोलच्या वीरभद्राक सगळे लोक जॉयन जावन
आपलो आनंद साजरो करता आणि नव्या वर्साचे उमेदीन स्वागत करता. ह्या वीरभद्राच्या मिरवणुकीक आमचो वीरभद्र अग्निदिव्य करता, उज्यानसून उडी मारता आणि साधारण एक 200 मीटर ताची ताकद वीरभद्राची. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. नमस्कार.